आमच्या पोटाचो प्रश्न आशिल्ल्यान आमी लेगीत रस्त्याचेर देऊन मिनाच्या येरादारीक जावपी विरोध मोडून काडटले अशी शिटकावणी वेदांताच्या कामगारांनी दिला। कण बंद पडपाक जायना म्हूण मुख्यमंत्र्या सयत राज्यपालांक मेळटले अशेंय कामगारांनी स्पश्ट केलां। विरोध करपी रमेश गांव सांजेरूय कामगारांनी फोग काडलो। दिवचले मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न तापिल्ल्यान वेदांताचे कामगार आतां चिलबिल जाल्यात। मिनाच्या येरादारीक विरोध जायत रावलो जाल्यार आमी संकटांत येतले, आमचेर घरा बसपाची पाळी येतली असो भंय कामगारां मदीं पातळ्ळा। ते फाटभुंयेर शुक्रारा रातीं कामगारांनी पत्रकार परिशद घेवन मिनाच्या येरादारीक विरोध करपी लोकांचो निशेध केलो। कळंगूट दर्यादेगेर मुंबयच्या पर्यटकांचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणांत आतां मेरेन प्लॅनेट गोवा शेकाच्या 6 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या। ह्या अटक केल्ल्या 6 जाणांक शेनवारा म्हापशेच्या JMFC कोर्टांत हाजीर केल्ले। कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। कळंगूट पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। रेवोड्या बार्देस पंचायतीच्या MRF शेडीक अचानक उजो लागपाची घडणूक घडली। हातून वाहन चालकाक लेगीत उजो लागून सामानाचें बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकांची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न करीत उजो नियंत्रणांत हाडलो। मात नेमको उजो कसो लागलो हें मात स्पश्ट जावंक ना। नाणूस वाठारांत फाशांत अडकून बिबटो मरपाची घडणूक ताजी आसतनाच दिवचले शारांत कारी कापटिल्ल्यान एक बिबटो जखमी जाला अशी म्हायती मेळ्ळा। साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर शुक्रारा रातीं हो अपघात घडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। मजगतीं बिबटो जखमी जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा रातीं एक फॅमिली कारींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचलच्या दिकेन येताली। रातच्या 10 वरांचेर साश्टीवाडो वाठारांत पावतकीच अचकीत रस्त्याचेर एक बिबटो धांवत आयलो आनी सरळ कारी कापटिलो। ह्या धपक्या बरोबर कारीची मोडतोड जाली। ह्या अपघाता वेळावयले दृश्य CCTV कॅमेरान चित्रीत जाला। ह्या अपघाता उपरांत कार चालक आनी ताची घरकान्न भयभीत जाली। मजगतीं शेनवारा दनपारां रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अपघात घडिल्ल्या ते सुवातीची पळोवणी केली। रान खात्या कडल्यान बोड्डे वाठारांत पांजरो लायतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। कोटी हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा। फाटल्या 8 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करतात, मात संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां। दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटात। ह्या रस्त्याक लागून ज्येश्ठ नागरिकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला। देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो नाजाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली।
कुट्टरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हाणें 2027 वर्साची वेंचणूक अपक्ष म्हूण लडोवपाक जाय. आमी ताका भाजपाच्या तिकेटीचेर कुट्टरी मतदारसंघात वेंचणूक लढय अशें केन्नाच सांगचें ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें 80 कोटी रुपया खर्च करून सुरू केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार सांगलें. काँग्रेस पक्षान आसतना ह्या वाठारांत कसलीच उदरगत जावंक ना. मात अपक्ष वेंचणूक लढोवन लेगीत ह्या उदरगतीच्या कामाक सुरवात जाली अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गोयची येरादारी सुरळीत जावपा खातीर येरादारी पुलिसांनी ट्रॅकिंग सिस्टम ॲप 27 ऑगस्टाक सुरवात केला. हो ॲप गुगल मॅपा वरवीं कार्य करता अशी माहिती ट्रॅफिक सेलाचो उपअधीक्षक सुदेश नार्वेकर हाणें दिली. ह्या सिस्टमा वयल्यान खंयच्या सुवातेर येरादारी कोंडी जाता हाची म्हायती मेळटा. दर दिसा 20 ते 25 लोकांचे कॉल्स येतात. 2024 ह्या वर्सा 1988 फोन कॉल्स आयले आनी येरादारी नेमांचें उल्लंघन करपी 364 केशी नोंद जाला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. देवळां, पर्तगाळ मठ तशेंच भटांचे बाबतींत चुकीच्या पद्दतीन भाश्य करून समाजीक शांतीकायेचो भंग केल्ले खातीर आनी धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे विरोधात काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या. धार्मीक भावना दुखोवपी विधान केल्ल्या कारणान आतां उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या. एका मुलाखतीन दत्ता नायकान आपूण देवा धर्मा खातीर एकूय पयसो दिना, पूण ही देवळां आनी मठ भरपूर पयशे लुटतात. आपूण दिवपी आशिल्लो तर देवळाचे भट पर्तगाळ मठवाल्यांनी आपल्याक लुटिल्लो. ताणें हांगा देवळां सयत भटांकूय लुटेरे म्हणिल्ल्यान धार्मीक भावना दुखावल्यात. ताणें केल्ली ही विधानां साप्प चुकीची आसात. ताणें अशा पद्दतीन भाश्य करून समाजीक शांततेचो भंग केला असोय तांचोर आरोप आसा. सतीश वेंकटराय भट हाणें दत्ता नायका आड काणकोण पुलिशेन कागाळ केला. जर आपल्या विधानाक लागून कोणाची धार्मीक भावना दुखावल्या आसत तर आपूण माफी मागता. मात लोकांनी दिल्ल्या देणगींतल्यान सामाजीक कार्यांत कितलें योगदान दिल्लें आसा तें ताणें दाखोवचें अशें स्पश्टीकरण उद्देजक दत्ता नायक हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिलें. कळंगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिकनांची दुकानां पंचायतीन सील केली. सुमार 8 ते 9 दुकानांक पंचायतीन तालो मारलो. कळंगूट पंचायत वाठारांत हे दुकानदारांनी योग्य तो परवानो घेनासतना चिकन विकताले देखून पंचायतीन ही कारवाय केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. राजधानी पणजेन सातिनेज वाठारांत गांजाचे रोप सापडले. तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण हय, खऱ्यांनीच गांजाचे रोप सापडला. कुळे वखदा विरोधी पंगडाक हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ते रोप काडून व्हेले. प्रकरणाची चवकशी सुरू आसा. राजधानी पणजेन गांजा सापडप हें आतां नवें उरूंक ना. मात राजधानी पणजेन गांजाची लागवड जाल्या. आयकून तुमकां अजाप दिसतले. हय, खऱ्यांनीच पणजे सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचे रोप दिसून आयला. सांतिनेज वाठारांत शेनवारा गांजाचे रोप सापडले. सांतिनेज स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां लायल्यात, तातूंत गांजाचेय रोप आशिल्ले. आतां गांजाचे रोप हांगसर पावले कशे ते आपुणूच रुजून आयले काय कोणे लायले ते मात कळपाक मार्ग ना. राजधानी पणजेंत अशे तरेन जर गांजाची रोपां मेळपाक लागली जाल्यार महानगरपालिका आनी प्रशासन करता कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. गांजाच्या रोपा विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कुळे वखदा विरोधी पंगडान घडणूक थळार पावून हे रोप काडून व्हेले. फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा गोमंतकाचो तिसरो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, विश्वनाथ नेने आनी हेर गोमंतक टीव्हीचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. इनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू जाली ना जाल्यार आमी काबार जातले. एखाद्या वेळार जिवाचे बरे वायट करपाची पाळी आमचेर येतली अशी खंत मिनाच्या येरादारीचेर निंबून आशिल्ल्या दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी उक्तायल्या. सरकारान ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी ह्या ट्रक धन्यांनी केल्या. दिवचले वेदांताचे मिनाच्या येरादारीक सध्या ब्रेक पडिल्ल्यान ट्रकवाले चिंतेत पडल्यात. आमी रीण घेवन ट्रक रस्त्याचेर देंवयल्यात. एके वटेन तकलेचेर रिणाचे वरे आसा जाल्यार दुसरे वटेन मिनाच्या येरादारींत आडमेळी येता. तेन्ना आमी करचे तरी कितें असो प्रश्न ट्रक धन्यांक पडला. मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार सरकारान आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी ट्रक धन्यांनी केली.
RTGS आणि NFT नेमान वापरपी लोकां खातीर एक बरी खबर आसा. आतां चुकीच्या खात्यान पयशे धाडपा पासून गिरायकांक सुटका मेळटली. कारण हाचे फुडें RTGS आणि NFT वरवीं पयशे धाडटना गिरायकांक पयशे धाडपी लाभार्थ्यांचें नांव पळोवंक मेळटलें. ही सुविधा सुरू करपाचे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेन देशांतल्या सगळ्या बँकांक दिल्या. ही सुविधा गिरायकांक पयशे धाडचे पयलीं ते योग्य लाभार्थ्यांक पयशे धाडटात काय हाची खात्री करपाक मेळटली. हे सुविधे फाटले हेत म्हणल्यार चुकीचो वेव्हार उणो करप. मजगतीं UPI आनी IMPS वरवीं पयशे धाडटना गिरायकां कडेन लाभार्थ्यांचें नांव तपासपाची सुविधा पयलींच आसा. तेच प्रमाण आतां RTGS आनी NFT वरवीं वेव्हार करपी गिरायकांकूय ही सुविधा मेळटली. RBIन 30 डिसेंबराक हे विशीं म्हायती दिल्या. मजगतीं RBIन बँकांक 1 एप्रिल 2025 मेरेन ही पद्दत चालीक लावपाचे निर्देशूय दिल्या. कोरोना काळात नागरिकांक बेगोबेग सुविधा दिवपा खातीर 2020 वर्सा PM केअर फंड सुरू केल्लो. ते उपरांत 2019, 20, 21, 22 ह्या काळात सरकारी आनी खाजगी कंपनींनी ह्या निधीन खूब योगदान दिलें. PM केअर निधी खातीर 2022-23 आर्थीक वर्साय 912 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. हाचो अर्थ कोरोना महामारी उपरांत लेगीत PM केअर निधी खातीर देणगी चालूच आसा. PM केअर फंडाक 2022-23 वर्सा स्वयंसेवी योगदान म्हणून 909.64 कोटी रुपया आनी परदेशी योगदान म्हणून 2.57 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. 912 कोटी रुपयांची देणगी सोडल्यार PM केअर फंडाक व्याज उत्पन्न म्हणून 170.38 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. तातूंतले 154 कोटी नेमान खात्याचे व्याज आनी 16.7 कोटी विदेशी खात्यांतल्यान मेळ्ळ्यात. संवसारांतलो रिणाचो बाळ स्थिरपणान वाडत आसा. संवसारांतल्या देशांतले रीण $102 ट्रिलियन मेरेन पावला. हे रीण खूब व्हड आसा. वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक कंपनीन आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचो उल्लेख करून रीणकार देशांची वळेरी जाहीर केल्या. सगळ्यांत चड रीण अमेरिकेचेर आसा, म्हळ्यार रिणाचो भार आशिल्ल्या वळेरेंत अमेरिका पयले सुवातेर आसा. संवसारांतल्या पट्ट रिणाच्या 3.2% रिणाचो वांटो भारताचो आसा. ह्या वळेरेंत भारत 7व्या क्रमांकाचेर आसा. अमेरिकेचें रीण $36 ट्रिलियन आसा, जे संवसारीक रिणाचे 34.6% इतकें आसा. देखून अमेरिका ह्या वळेरेंत पयले सुवातेर आसा. हाचे उपरांत चीन ह्या संवसारांतलो दुसरो व्हड रीण आशिल्लो देश. चीनाचें रीण $14.69 ट्रिलियन आसा, जे पुराय संवसारांतल्या रिणाचे 16.1% इतलें आसा. डिलिव्हरी सर्व्हिस प्रोव्हायडर स्विगी कंपनीन ऑर्डर पॅटर्ना विशीं अहवाल जाहीर केला. स्विगीच्या म्हणण्या प्रमाण 2024 वर्सा 8.3 कोटी ऑर्डरी सयत सगळ्यांत चड ऑर्डर केल्ल्या खाणांच्या वळेरेंत बिर्याणी पयल्या क्रमांकाचेर आसा. जाल्यार मसाला डोसा 2.3 कोटी ऑर्डर घेवन दुसऱ्या क्रमांकाचेर. बंगळुरूंतल्या लोकांनी 1 जानेवारी ते 22 नोव्हेंबर ह्या काळात 25 लाख डोसाज ऑर्डर केले. स्विगीच्या फूड ट्रेड रिपोर्ट प्रमाण रातच्या 12 ते 2 वरां मजगतीं चिकन बर्गराक चड मागणी आसा. ताचे उपरांत रातच्या वेळार बिर्याणी सगळ्यांत चड ऑर्डर जाता. रातच्या 12 ते 2 वरां मजगतीं चडांत चड 18.4 लाख चिकन बिर्याणी ऑर्डर दिली. दिल्ली, चंडीगड आनी कोलकाता शारांत छोले, आलू पराठा आनी कचोरीची सगळ्यांत चड ऑर्डर दितात. इतलेंच न्हय तर बिर्याणी हे रेल्वेन सगळ्यांत चड ऑर्डर केल्लें जेवण. मिठायेंत रसमलाई आनी सीताफळ आयस्क्रीम सगळ्यांत चड आवडीची. बेळगाव गोंय राष्ट्रीय महामार्गार अळमोड हांगा छोटा हत्ती आनी ट्रका मदीं जीवघेणो अपघात जालो. ह्या अपघातांत छोटा हत्ती गाडी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार ट्रक चालक जखमी जाला. छोटा हत्तीन प्लायवूड आशिल्ले. तो खंय हुबळी सावन गोंयांत वतालो, जाल्यार ट्रक गोंयांतल्यान कर्नाटकाच्या वटेन येतालो. मजगतीं अपघाताक लागून हायवेचेर मात ट्रॅफिक जाम जालें. उपरांत घडणूक थळार पुलीस पावले आनी येरादारी सुरळीत केली. अपघाताचो फुडलो तपास पुलीस करता.
16व्या शेंकड्यांतले डॉक्युमेंट मॅगझिन्स तशेंच पुस्तकाचे आर्ट डिझायनेशन करपाचें काम सेंट्रल लायब्ररीन हातांत घेतलां. आतां मेरेन 16 लाख पानांचें डिजिटायझेशन जालां अशी माहिती सेंट्रल लायब्ररीचे सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोलमोले हांणी दिली. फुडल्या पिळगेक वापरपा खातीर ही 16व्या शेंकड्यांतली पुस्तकां डॉक्युमेंट तशेंच मॅगझिनाचें डिजिटायझेशन करतात अशें तिणें सांगलें. विधानसभेचें अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचो ताका पूण कितें करपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकार सांगता. अंदू वर्साचें शियाळें अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले. हे विशीं शुक्रारा पत्रकारांनी सभापतीक प्रश्न विचारलो. ताचेर जाप दितना सभापती उलयलो. गोयची बदनामी करपा खातीर एक एजन्सी इन्फ्लुएन्सरांक पयशे दिता असो आरोप शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो करता. गोयची बदनामी करपी इन्फ्लुएन्सराचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी आमदार लोबोन केली. सांगे नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बसकेन भगवान बिरसा मुंडा हांचो पुतळो बसोवपा वेल्यान बसका तापली. वेगवेगळ्या कारणाक लागून बिरसा मुंडा हांचो पुतळो खंयचे सुवातेर बसोवप हाचेर बरीच चर्चा जाली. नगरसेवकांनी सुचयल्ल्या जाग्यांचेर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो बसोवपाचेर विचार जातलो. मात छत्रपती शिवाजी महाराज जॅक सिक्वेरा हांचे पोर्ट्रेट सांगे नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सान लावपाचेर थाराव जालो. फोंड्या येरादारी पुलिशेन फाटल्या वर्सा येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करून वट्ट 2 कोटी 18 लाख रुपयांचो दंड वसूल केला. फोंड्या आनी दारबांदोड्या तालुक्यांत येरादारी पुलिशेन ही कारवाय केली. 2023च्या परस 2024 अपघातांत वाड जाल्ल्याची माहिती पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारीन दिली. एकूण शाळांनी उद्देगीक आस्थापनांनी तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक येरादारी नेमा विशीं जागृताय करतात अशें कृष्णा सिनारी हांणी सांगलें.
मडगांव एसटीपीडीए वेस्टर्न बायपास ते बाणावले मेरेनचो मिसिंग लिंक पावसान बुडपाची भिरांत आदोगाद रादाराव ग्रेशियस हांणी उक्तायला. मडगांवांत रेल्वे मार्गा मेरेन हो लिंक स्टिल्टाचेर बांदला, मात रेल्वे रुळा उपरांत हो रस्तो मातयेच्या बांदा वेल्यान सुरू जाता, जो साळ न्हंयच्या भागांत येता. ताका लागून हो लिंक पावसान बुडपाची शक्यताय आसा, अशें आदोगाद रादाराव ग्रेशियसान सांगलें. सरकारान हाचेर आदींच उपाय काडूंक ना जाल्यार बेतालबाटी, माजोड्डा, कोलवा, बाणावलीच्या लोकांक पावसान ह्या रस्त्या खातीर त्रास जातले, अशें आदोगाद ग्रेशियस हांचें म्हणणें. मडगांव एसटीपीडीए होलसेल मार्केट सकाळी 9 उपरांत बंद करपाचो आदेश हायकोर्टान दिला. मात ह्या आदेशाक पाळो दिनाशिल्ल्यान मार्केटान बोवाळ सुरू जाला. देखून मडगांव नगरपालिका तशेंच एसटीपीडीए मार्केटान जावपी बेकायदेशीर घडणुको थांबोवपाक अपेसी थारिल्ल्याचें कळटा. होलसेल मार्केट 9 बंद करपाक जाय, मात तशेंच जायना. एसटीपीडीए कंत्राटदार रिटेलाचे पयशे घेतात अशें मेलाग्रीस फर्नांडिसान सांगलें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमच्या